नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. तिघा चौघा आमदारांक बीजेपी तिकेटीची शक्यता ना. अनंत शेट तवडकार. गणेशाचो दुबाव. वेलिंगकार आणि मगो कडेक सरिल्ल्यान फटको. बीजेपीकूय मान. मगो गोवा सुरक्षा मंचाच्या युतीचेर मिटिंगो फायनल स्टेजीन. शुक्रारा निर्णायक मिटिंग. वेलिंगकार म्हणटा युतीच्या अजेंड्याचेर मंच एक्स्ट्रा सादूर. आल्लेकार श्रीपादाक निमंत्रण. इलेक्शन घोषणा खंयचेय खिणाक. कमिशनाचो 5 राज्यांचे चीफ सेक्रेटरी सीईओ कडेन आचारसंहितेचेर पत्रव्यवहार. 42 दिसांची मुदत हाडली 30 दिसांचेर. दिल्ली, बेंगळूर, मुंबईच्यान गोंयांत एअरवे तिकेट इयर एंडाक पडली. वर्सा परस 50 ते 70% उणे. नोटबंदी इम्पॅक्ट. 10-12 हजारांच्यो तिकेटी 5-6 हजारांक. आणि नावेली आणि पैंगिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे सध्या फक्त फातर. मात सरकार म्हणटा येता त्या नोव्हेंबरांत खंय गोंयांत करतले नॅशनल गेम्स. एकवीस आमदारांतल्या तिघा चौघांक एक वेळ बीजेपीची तिकेट मेळची ना. प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार मिडिया कडेन उलयला. संघाचो फुडारी वेलिंगकार आणि मगो बीजेपी कडच्यान कडेक सरिल्ल्यान बीजेपीच्या मताक मार बसतलो ही गजाल तेंडुलकारय मान्य करता. इलेक्शन हे पार्सेकाराच्या फुडारपणान जातले. मात मुख्यमंत्री कोण तो इलेक्शनाच्या निकाला उपरांत थारतलो. बीजेपी सध्या सगळ्या मतदारसंघाच्या मंडळ समित्यांकडेन उमेदवारांचेर मिटिंग घेऊन कॅन्डिडेट फायनल करता. बुधवारा सब मतदारसंघ कव्हर केल्या उपरांत बेरेस्तारा 5 मतदारसंघांच्यो बसका घेतले. बेरेस्तारा, सांगे, मुरगांव, ताळगाव, कुंकळे आणि कुडचड्या मतदारसंघाची मिटिंग जाली. सध्याच्या 21 आमदारांपैकी 3 ते 4 आमदारांक येता त्या इलेक्शनाक तिकेट मेळची ना म्हणून प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकारान शिनाल दिला. Sitting MLA will be given preference to consider for ticket. कशा पार्टीन एक 2 सर्वे केले. त्यानंतर मेळावे झाले. मेळाव्याच्या नंतर आता आम्ही बूथ व्हेरिफिकेशन करता. कार्यकर्ते ऑलमोस्ट सगळ्या मतदारसंघांनी सुरू झाले का. आणि सगळ्या विद्यमान आमदारांक तिकीट मेळटले अशें कांय ना. अशें कांय ना. भितर एक 2-3 जाण आमदार कळूंक शकता. सुभाष वेलिंगकार आणि मगो कडेक सरिल्ल्यान बीजेपीचे वोट बँकेक मार बसतलो. मात मगो बरोबर युतीचेर बीजेपीन अजून पूर्णविराम दिल्लो ना. थोडोसो मातसो परिणाम जालो आसतो. थोडे काही काळान परिणाम जाता. थोडे कार्यकर्ते असतात. आता जवळजवळ त्यांच्यानी क्लिअर केला की आमकां ह्या इलेक्शनाक युती नाका म्हणून. अशा फाटली फावटी सुद्दां युती आमी शेवटचे क्षणाक 2012 तेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें ऑलमोस्ट. मागीर 19 जानेवारी केन्ना आमी युती जाली आमची. आता सुद्धा अशें जावपाक शकता. कितें जावंक शकता न्ही. राजकारणात कांय सांगूंक शकना. केन्ना कोण खंय आसत आनी कितें कांय सांगूंक शकना. So you are still hopeful about the alliance? जावंक शकता. आमी काय तोडूना युती आमी जावं नाका म्हणून आमी. पण फायनल तुमच्या वोट शेअराचेर फटको बसतलो. म्हाका तसो दिसना. कमी तरी थोडो तरी कमी जातलो. म्हणजे जॉइंटली वाटता. कारण आमी जे पळय काम केलं पार्टीचे गोंया भितर त्या हितूंतल्यान जो हें आसा तोच आमचो उरतलो. काही कडेन जावंक शकता. थोडे कडेन इलेक्शन पार्सेकाराच्याच लिडरशिपीन जातले. मात मुख्यमंत्री खंय फुडले आमदार थारायतले. विनय पार्टी सांगता थंय उबो रावंक तयार आसा. आता आमचो मुख्यमंत्री तेजे आमी प्रवास सकयल वतले. मागीर परत आमदार आसा ते मुख्यमंत्र्यांनी निवडटले. तुम्ही स्वतः इच्छुक आसा इलेक्शन. पार्टी सांगल्यार हांव लढयतलो. सध्या बीजेपीच्या 3-4 आमदारांचो पत्तो कट जावपाची शक्यताय आसा. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण बीजेपीत खंय गणेश गांवकार, अनंत शेट आणि रमेश तवडकाराचो पत्तो कट जावं येता. बीजेपी शुक्रारा पणजे इलेक्शन ऑफिस उगडटा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. गोवा सुरक्षा मंच आणि मगोचो युतीच्या उलोवपाचेर फायनल रावंड चल्ला. शुक्रारा चर्चेचो 3रो रावंड.
वेंचणुके उपरांतच्या अजेंडाचेर मंच सामको सादूर आसा. मुख्यमंत्री उलयता तो पळयल्यार बीजेपीचे कॉन्फिडन्स गेला. बीजेपीक घरा धाडून युती सरकार हाडपाचें टार्गेट मंचान दवरला. ते खातीर तडजोड करपाक मंच तयार म्हूण वेलिंगकार मिडिया कडेन उलयलो. श्रीपाद आनी आल्लेकाराक खंय मंचाची दारां जाय जाल्यार उक्तीं. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान युती भारतीय जनता पार्टी कडेन आशिल्ली ती तोडली अशें ताणें जाहीर अजून करूंक ना ऑफिशियली. पण चिन्हां जी दिसता ती तोडल्यान जमा आसा अशी चिन्हां दिसतात दोगांची. आनी त्यामुळे उलोवणी आमची जी आसा पयलीं नुसत्यो भेटीगाठी आसताल्यो आमच्यो सदिच्छा भेटी. पण उलोवणी ज्यो आसा ताज्यो 2 फेरयो ज्यो आसा त्यो जाल्यो आतां पर्यंत. तिसरी फेरी ही फाल्यां आसा. सादारणपणे निर्णायक गजाली कितें जर जावपाक जाय जाल्यार फाल्यांच्या मिटिंगेन जावपाक जाय असो आमचो आग्रह आसतालो. आमी ह्या युतीच्या संदर्भात पूर्ण सावध आसा. अविश्वास ना कोणाचेर, पण आमी सावध आसा. कित्याक शेवटच्या क्षणाक कितें जावंक शकता. म्हणजे आमचेंय काही म्हणणें आसा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचेंय काही म्हणणें आसा. हें सगळें जुळून येवपाक जाय. म्हणजे दोगांकूय सन्मानपूर्वक अशा पद्दतीन जालें असो आत्मविश्वास कार्यकर्त्यांक आनी वयल्या अधिकारी वर्ग जो आसा तांकां जावपाक जाय. त्यामुळे तशा प्रकारचे काही गजाली ज्यो आसा म्हणजे समान इश्यूज जे आसा, कॉमन इश्यूज जे आसा ते कॉमन इश्यूज परत एकदा एम्फसायज जावपाक जाय. अशें सगळी प्रक्रिया जी आसा ताज्या खातीर एखादी बैठक आनी फायनलायझेशन म्हणून जायत अशें आमकां दिसता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की शिवसेने कडेन युती करता आसतना सुद्दां आनी गोवा प्रजा पार्टी कडेन की अधिकार पूर्णपणे हे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा कडेन दिलात. आनी ताज्या मुळे तांच्या म्युच्युअल एडजस्टमेंट जे आसा हे आमकां गोंयच्या हिताच्या दृश्टींतल्यान करचें पडलें जाल्यार आमी करतले ते. म्हणजे गोंयचें हित जातून आसा. भारतीय जनता पार्टीचो पूर्ण पराभव जावपाक जाय सगळ्या मतदारसंघांनी. आनी त्याच बरोबर नवें सरकार जें आसा युतीचें हें निवडून येवंक जाय. अशें दुहेरी लक्ष दवरून जे कितें एडजस्टमेंट्स करपाचें आसा आनी परवडपा सारकें आसा गोवा सुरक्षा मंचाच्या फुडल्या वाटचालीच्या दृश्टींतल्यान अशा प्रकारे केलें वतलें. ना बॅकिंग आर्लेकर इज अ डिफरंट थिंग. आनी आतां आमी टू डिफीट बीजेपी हो मुद्दो न्ही आमचो. आर्लेकर बिलोंग्स टू बीजेपी. आर्लेकर आनी श्रीपाद नायक ह्या दोगांयनी सहानुभूती व्यक्त केल्ली हो निर्णय चुकला म्हणून गव्हर्मेंटाचो. नुसती सहानुभूती व्यक्त करून चलना. तांणी पक्ष सोडचो आनी आमच्या बरोबर येवचें अशा प्रकारचें आव्हान आमी बऱ्याच वेळाचेर तांकां केल्लें. ताका जेन्ना तांणी प्रतिसाद दिलो ना तेन्ना तांचे कडेन तांच्या खातीर काम करपाचो प्रस्न ना. महाभारतांत द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य हे सगळे गेले न्ही. अधर्माच्या बाजून जर रावले जाल्यार तांच्या बद्दल कांय हें ना. आनी त्यामुळे आतां ह्या बाजून कोंकणी मराठीच्या बाजून जे उबे रावतात ते विरुद्ध इंग्लिशच्या बाजून कोण उबे रावतात ते अशी लढाई जी आसा ती सादारणता आसा ह्या इलेक्शनाक. बापूय गेलो, सहकारी गेलो अशें जे रडगाणें जें चालू आसा तें आत्मविश्वास गमायिल्ल्याचें लक्षण आसा. आनी अवसान गळ्ळें हाचें लक्षण आसा. तें आमकांय खबर आसा, तांकांय बरें खबर आसा, लोकांकूय खबर आसा. इलेक्शनाची घोशणा मंगळार मेरेन खंयच्याय खिणाक जावंक शकता. इलेक्शन कमिशनान गोंय धरून 5 राज्यां कडेन इलेक्शन कोड खर चालीक लावंक पत्रव्यवहार सुरू केला. 5 राज्याचे पुलीस मुखेली आनी इलेक्शन ऑफिसरां कडेन मिटींग शुक्रारा जाता. कमिशनान केंद्रा कडेन 1000 पॅरामिलिटरी कंपन्यो मागिल्ल्यो. होम मिनिस्ट्री 850 दिवंक तयार जाल्या. अधिसुचोवणे उपरांत मतदाना मेरेन 42 दिसांचो प्राझ आयोगान 30 दिसांचेर हाडला. एक ब्रेक.